नमस्कार योकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स। सगळ्या खात्यांनी रिते आशिल्ले फुडे गरजेचे पोस्ट भरूंक 1 ऑगस्ट मेरेन स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक डेटा धाडात, मुख्यमंत्र्याचो उलो। आयोगाच्या वेबसायटीचे उक्तावण। बिगर सरकारी अनुदानित कोंकणी मराठी मुळाव्या शाळांक सरकाराचे बिगर सॅलरी ग्रांट मंजूर। ऑगस्ट आणि जानेरांत हप्ते, मात 30 सप्टेंबर मेरेन जाय ऑडिट रिपोर्ट। दक्षिणेत पावसाची दुमशेणां, केप्यां, वास्को, झाडा, लायटीचे खांबे कोसळ्ळे। मडगांवां पुरुमेत्ताच्या फेस्ताचे फेरयेचे स्टॉल्स फ्लॅट, फर्निचराचे लुकसाण। 4-5 जूनांकय हवामान अशेच। चिमला फॅमिलीतल्या वादांतल्यान तरणाट्याचो खून, मंजुनाथ गवंडराच्या मरणाक कारण थारिल्ल्या फरार चौगांक ट्रॅक करून धरले। तिगा गोंय सोडून पळटाली, चोरला धरली। कोकण रेल्वे रुटार सगळ्यांत फास्ट ट्रेन वंदे भारत 3 जूनासावन सुरू। गोंयांत 3 स्टॉप, महाराष्ट्रांत 10। बायो टॉयलेट, मॉडर्न पेंट्री, ऑनबोर्ड वायफाय, इमर्जन्सी टॉकबॅक ट्रेनीर। मेन देश पावण्यार जीएसटी 1,57,000 कोटी वयर, 12% मायज। गेल्या वर्सा मेन 1,41,000 कोटी। गोंयाक 523 कोटी, पोरू मेन 461 कोटी, 13% वाढ। गोयच्या ट्रेनी पुलिसांचे दिल्लीन पोटा पाण्याच्या हाल सोपना, जेवणाच्या मेसान मुस्काच मुस्का, नवो व्हिडिओ व्हायरल। मोदीची मन की बात तशी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो हॅलो गोयकार फोन इन प्रोग्राम 2 जूनासावन म्हयन्याच्या पहिल्या शुक्रारा दूरदर्शन पणजेचेर लायव्ह, सांजे 7 ते 8। विमानतळार डिपार्चर, अरायव्हल, सिक्युरिटी चेक इन जातकच लिकर स्टॉलाचो प्रस्ताव, गोयचे लिकर ट्रेडर काचाबूल। गोयच्या वाईन शॉपांचे कितें, एक्सायजाक निवेदन। येरादारी खात्याचो एआय बेस तालाव सप्तकभरान धुकल्लो, कायदो मोडटल्यांचो डेटा एकठांय करूंक सुरू। मेरशे पहिल्याच दिसा 422 हेल्मेट, ओव्हरलोडिंग, मोबायल वापरपी एआय ट्रॅप। खबरो विस्तारान। खात्यांनी रिते आशिल्ले तशेंच फुडे गरजेचे पोस्ट भरूंक 1 ऑगस्ट मेरेन डेटा गोंय स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक धाडचो म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो। कमी पोस्टाच्यो सप्टेंबर मेरेन, मेजर पोस्टांच्यो ऑक्टोबर मेरेन जायराती काडटले म्हूण एसएसीचे वेबसायट उक्तावणाक मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केले। गोवा शिपयार्ड, हायकोर्टा सारकेले रिक्रुटमेंटूय खंय एसएसी वरवीं करूं येता। गोंय स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या वेबसायटीचे उक्तावण जाले। इंग्लिश, कोंकणी आणि मराठी भाषेत, तसेच डिजेबल फ्रेंडली वेबसायट। 1 ऑगस्ट मेरेन सगळ्या खात्यांनी रिते आशिल्ले तसेच फुडे भरपाचे गरजेचे पोस्ट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक धाडचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो। 1 ऑगस्ट पर्यंत सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आपले वॅकंट असलेले पोस्ट आणि इन फ्युचर वॅकंट जावपाक शकता असे जे सगळे पोस्ट आसा हे सगळे ऑनलायन पद्दतीत वेबसायटीचेर आपले स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक धाडून दिवपाचे। स्टाफ सिलेक्शन कमिशन 1 ऑगस्टाच्या उपरांत हे सगळे प्रोसेस करपाक सुरवात करतले। कमी पोस्ट आसा तांची सप्टेंबर मेरेन, मेजर पोस्टांची खंय ऑक्टोबर म्हणल्यार जायराती येवंक लागतली। टेंटेटिवली जे एकदम कमी पोस्ट आसा ते आमी सप्टेंबर म्हयन्या पर्यंत ताजे आमी पयलीं एडवर्टायज करपाक शकतले। मेजर पोस्ट आसा ते आमी सप्टेंबर एंडिंग टू ऑक्टोबर म्हयन्यान ताजी मेजर पोस्टाची एडवर्टायजमेंट जी आसा ही मेजर पोस्टाची एडवर्टायजमेंट येवपाक लागतली। सिटीजन सर्व्हिस सेंटर, विलेज लेवल उद्देगीकूय सायटीर एक्सेस दितले। कॉम्प्युटर बेस्ड CPRT एग्जाम घेवपाची तयारी। पोस्ट भरूंक वर्सांतल्यान एकदाच एग्जाम।
म्हणजे आमचे ज्यो सिटीजन सर्वीस सेंटर हांच्या मार्फत किंवा विलेज लेवल एंटरप्रिनर्स जे आमी ऑर्गनायझेशन सेटअप केला तांच्या मार्फत सुद्धा ह्या सायटीचेर तांकां एक्सेस दितले, जेणे करून तांच्यांनी बी म्हणजे गांवांत सपोज एखाद्या इंटरनेट मेळना जाका कोणाक जर तांच्या कडेन वचून करपाक जाय आसत जाल्यार विथ द मिनिमम फीस दे कॅन डू दीस. एक्चुली हेजो एग्जाम प्रोसेस वो CBRT बेसीस आसतलो. सद्या आमी आमच्या IT डिपार्टमेंटाचो डोमेन जो आसा हो कम्प्लिटली यूज करता आनी इन फ्युचर म्हणजे CBRT बेज एग्जाम घेवपाक सुद्दां आमी IT डिपार्टमेंट्स आनी बाकीच्यांची डिपार्टमेंट्स हांची मदत घेतले, जेणे करून आमकां इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर पर्यंत हेजे प्रोसेस एक्चुअल प्रोसेस जो आसा रिक्रुटमेंट प्रोसेस करपा खातीर सुरवात जातली. गोवा शिपयार्ड हायकोर्टा सारके वॅकन्सी रिक्रुटमेंट प्रोसेसूय खंय स्टाफ सिलेक्शना वरवीं करूं येता. गव्हर्मेंटचे हांगासर वेरियस डिपार्टमेंट्स आसात ते अशा पद्दतीन जर आमच्या कडल्यान पोस्ट भरपाक सुद्दां जर ते इंट्रस्टेड आसत म्हणजे हांवें फाटले फावटी गोवा शिपयार्ड म्हणटालो किंवा बाकीचे सगळे जाण जाल्यार आमी तांकांय वेलकम करतले. दे कॅन ऑल्सो सेंड देर रिक्रुटमेंट प्रोसेस फॉर अवर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सो दॅट आमी तांचो रिक्रुटमेंट प्रोसेस जो आसा स्टाफ सिलेक्शनाच्या मार्फत आमी कंप्लीट करूं शकता. फॉर एग्जाम्पल जर युनिवर्सिटी आसतली, हायकोर्ट आसतले, गोवा शिपयार्ड आसतले, हे जे बाकीचे जे रिक्रुटमेंट करतात तांच्यांनी बी CBRTच्या मार्फत आमच्या कडल्यान स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस करूं येता. आदी जायराती आयिल्ल्यो तांकां 31 ऑगस्ट मेरेन पोस्ट भरूंक प्रोसेस करूंक मुजत, ते उपरांत उरल्यार घेवंक मेळचें ना. 31 ऑगस्ट पर्यंत आपलो रिक्रुटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करून रिक्रुटमेंट घेवपा खातीर तांकां अलाव केल्लो आसा. तांकां NOC जी आसा फ्रॉम स्टाफ सिलेक्शन कमिशन दिल्या. 31 ऑगस्टाच्या उपरांत जर खंयच्याय डिपार्टमेंटाचो प्रोसेस इनकम्प्लीट उरलो आसत जाल्यार ताच्या फुडले तांकां पोस्ट जे आहा ते घेवपाक मेळपाना. तेंच्यांनी जर प्रोसेस फाटलो जेंच्यांनी पयलीं एडवर्टायज केल्ले नी एडवर्टायज करपाक आमी बॅन केले. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार. बिगर सरकारी अनुदानीत मराठी वा कोंकणी मुळाव्या शाळांक सरकारान बिगर सॅलरी ग्रांट मंजूर केल्यात. अनुदान वर्साक 2 हप्त्यांनी मेळटले. पयलो हप्तो ऑगस्टान, दुसरो जानेवारीन. मात ते खातीर शाळांकडच्यान 30 सप्टेंबर मेरेन ऑडिटेड स्टेटमेंट येवपाक जाय. शाळेचे भाडे, फर्निचर, पुस्तकां, सामग्री घेवंक हे अनुदान प्रादेशीक भाशा माध्यम मुळाव्या शाळांक सरकार दिता, अशें शिक्षण खात्यान कळीत केला. दक्षिणेन राती मॉन्सुना आदल्या पावसाची धुमशेणां, वारे, जगला, गडगड मारून पावस. केप्यां शेळड्या, कांय कडेन झाडां पडली. लायटीचे खांबे कोसळ्ळ्यात. वास्कोय फायर ब्रिगेडीची सकाळच्यान धांवपळ. फोंड्या सकाळच्यान पावस. मडगांवां राती सावन पावस. पुरुमेत्ताच्या फेस्ताचे फेरयेचे स्टॉल पावसाच्या वाऱ्या सरशी फ्लॅट. मदेर घेवन आयिल्ल्यांचे लुकसाण. 4 आनी 5 जुनाक हवामान अशेंच खंय. आमकां सादारण 10 ते 13 कॉल येयली. आतां सध्या आमी 8-9 कॉल क्लियर केल्या आनी सगळीं मोस्टली घरांत आनी रस्त्यार झाड पडलेली कॉल आशिल्ली. घेतलें आनी पयलोच पावस न्ही, पळोवया फाल्यां परत. आनी हांवें आतां डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम केले कडेन. आज आमी ऑर्डर इश्यू करतात. एक गाडी व्हेकल सुमो, त्या सुमो भितर 2 ट्री कटिंग मशीन्स. व्हडली व्हडली झाडां बी मारपाचें ना. बारीक समज झाडां खंय रस्त्यार मोडून पडली, कोयती आमच्या एक गाडयेचेर 8 लेबर आसतले, सुमो आसतली, ड्रायव्हर आसतले, तातूंत पिकास, फावडे, कायल्यो, पारय, 2 मशिनां, हो सगळो इक्विपमेंट आसतलो. तो मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील डिजास्टर मॅनेजमेंट सेंट हांवें फर्स्ट टायम इंट्रोड्यूस केला. सगळे म्हज्या कावन्सिलरांकय बऱ्या पडटलें, सगळ्या पब्लिकेकय बरें पडटलें. शटडाउना नांवार फुडें एक आख्खो दीस पावर शटडावन घेतात. इट सीम्स टू बी लायक अ स्कॅम. कित्याक पावस स्टार्ट जाता थिंगा इंट्रोडक्शन ऑफ मॉन्सून जाला. सेकंड टायम वार मारला आनी भाशेन रायट शटडावन जालें. आमगे घराचेर पडून आनी ती मुखार सुटोले आनी ते सगळे पास जाले. कितलो लॉस जालो तुमकां? तेच कळना कितको सांगपा ते लॉस जाले ते सांगिल्ले म्हूण जायना न्हू. केसो झाड पडले? आंब्याचे. म्हाका कमी कमी आतां भायर वापर कार्ड कमी कमी 1 लाखा वयर आसा आनी काडपा उरला. ते पत्रे आतां काडटकीर मागीर कळटलें. ग्लास गेले मागीर 10-12 एक आनी आमगे मदराचें किचन क्रॉकरी येता ते आख्खे मोडून गेला आनी 1-2 फुटाचो कॉर्नर येता मदरा आख्खे ते आख्खे मोडला. तुमगे आख्खे मोडले दिसता न्हू? आख्खे मोडले. म्हाका लागता 6-6.5 वारो मारपा तेन्ना आख्खे मोडून पडला. सकाळ मिसा वचपा बायसून गेलोली. मिसा गेलो न्ही 8 पावस लागलो.
पावस लागलो म्हणा गाडी कडेन धांवयलेले थिंगसून म्हाका गो म्हणपा लागलो थिंग देंव आनी भितर वच म्हण भितर वचपा म्हण पावस चड जोडटा भितर वचूंक जायना भिजतली अशें म्हणलें मातशें थिंगा रावया मिसूय कांय येयलो ना अशें म्हणलें मातशें थिंगा रावलो तितलीच माड येवन सारकें आमगे गाडयेचें पडून हांव सारकें भितर चेपलें तो भायर सरल्यान मागीर तेणें म्हाका ओडून काडलें भायर. बाय आयकून येता तूं इंजर्ड जावन देखून मिस आयकल तें न्हू. हय मिस आयकलें. आमकां टोटल 4 कॉलां येयल्ली आसली. एक कॉल ते मागरान ते घराचेर पडलेले झाड ते आमी क्लियर केले. तशेंच आमी बायणां येयले. बायणां आमी 2 कॉलां केली माडाची ती क्लियर केली. घरारूच पडलेली. माडूच पडलेले घरार पडलेले ते क्लियर केले आमी. जे फायर ब्रिगेडीचे मनशां ते काम करतात तांकां हांव देव बरें करता. ते आमचे एक कॉलाकूय ते येयले हिंगा हेल्पा पावले. आखे आमचे हिंगाय पडलेले आमचे बायणां थिंगाय ते झाड पडले तें कात करून सगळे करून ते येयले. पावस पडल्यान परत एक फावटी हांगा जी शेल्डे पंचायत एरिया परत लायटीक लागून अफेक्ट जाल्ले आसा. काल रातच्यान लायट येता वयता तशेंच मोस्टली अग्यार सुमारे 8 वर सुमार लायट बंद आशिल्ली. जेन्ना राती 11 सुमार जो पावस चालू जालो तेन्नाच्यान हो इश्यू हे आसता. आतां कंटिन्युअसली हो सेकंड टायम आतां बिफोर मॉन्सून म्हणटा तो पावस येयला. चिमला फॅमिलींतल्या वादान मंजुनाथ गवंडर म्हणटा ताचो खून. मंजुनाथाच्या मरणाक कारण ठरिल्ले फरार. पोन्ने गोंयच्या पुलिसांनी 4 टिमी आनी बॉर्डरीचेर नाकाबंदी करून हेमंत पालयेकाराक रोखडोच धरलो. गोंय सोडून वचपाचे वाटेर आशिल्ल्या लिंगनाथ पालयेकार, प्रतीक्षा गवंडर आनी परशुराम गवंडराक सांखळे चोर्ला घाटमार्गार धरले. चवकशी चल्ल्या. कोकण रेल्वे रुटार सगळ्यात फास्ट धांवपी ट्रेन वंदे भारत 3 जूनासावन सुरू. गोवा मुंबय वंदे भारत प्रधानमंत्री मोदी व्हर्च्युअली, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव वंदे भारताक मडगांवां बावटो दाखयतले. गोंयांत 3 स्टॉप, महाराष्ट्रांत 10 स्टॉप. बायो टॉयलेट, मॉडर्न पेंट्री, ऑन बोर्ड वायफाय, एमर्जन्सी टॉकबॅक अश्यो मॉडर्न सुविधा ट्रेनीर आसतल्यो. India's first indigenously built semi-high-speed self-propelled Vande Bharat Express will be virtually inaugurated by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi on 3rd June at 11 a.m. Honorable Chief Minister of Goa Shri Pramod Sawant, Union Minister of Railways Shri Ashwini Vaishnav will be physically present on the occasion. The train will have a seating capacity of 550 with 8 coaches. Intermediate stoppages will be provided at 3 stations in Goa and 10 stations in the state of Maharashtra. The train will have modern facilities like those of onboard Wi-Fi infotainment, bio toilets, a mini modern pantry, emergency lighting, and emergency talkback unit for passengers. Vande Bharat will be covering a distance of around 586 kilometers in a time span of 8 hours, and this will be the fastest train presently running over Konkan Railway route. Vande Bharat will offer high comfort and convenience to all passengers travelling through the state of Goa as well as Maharashtra. मेन GST येणावळ देश पावण्यार 1,57,000 कोटी वयर. फाटल्या मे परस 12% चड. GST सेगीत 14 म्हयने 1,40,000 कोटी वयर. फाटल्या वर्सा मेन 1,41,000 कोटी आशिल्लो. एप्रिलांत रिकॉर्ड ब्रेक 1,87,000 कोटी कलेक्शन जाल्ले. मेन गोंयाक 523 कोटी GST. पोरू मेन 461 कोटी आशिल्लो. 13% वाड. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries.
येरादारी खात्याची मेर्शे जंक्शनार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा वरवीं तालावाची मोहीम सप्तकभर फुडें धुकल्ली. कांय प्रशासकीय क्लियरन्सा बाकी आशिल्ल्यान आयच्यान तालाव धाडपाचो प्लॅन फुडें धुकल्ला. मात AI सर्वेलन्स चालू आसा. बेरेस्तारा एकाच दिसा मेर्शे जंक्शनार 422 वायलेटर्स AI सर्वेलन्सार ट्रॅप जाले. 315 सीट बेल्ट घालूंक नाशिल्ले, 95 हेल्मेट घालूंक नाशिल्ले, फोनार उलोवपी 5, ओव्हरलोडिंगाच्यो 7 केशी कॅप्चर. प्रशासकीय क्लियरन्सा मेळ्ळी काय तालाव घरा धाडूंक सुरू. गोंयच्या ट्रेनी पुलिसांचे दिल्लींतले पोटा पाण्याचे हाल अजून सोंपना. जेवपाक, रावपाक, खावपाक बरी तरी वेवस्था करची म्हूण बोवाळ घालतकच सोशल मिडियाचेर परिस्थिती वाऱ्यार घालतकच कांय दीस परिस्थिती बरी आशिल्ली. आतां परत येरे म्हाज्या मागल्याचे वाटेर. नव्या व्हायरल व्हिडिओन जेवणाच्या मेसान मुस्कांचे बटालियन. फुडली परिस्थिती अजून ट्रेनींचेर कलकल. गोंयच्यान पुलीस ट्रेनिंगेक दिल्ली गेल्ल्या गोंयकार भुरग्यांचे पोटा पाण्याचे रावपा खावपाचे हाल अजून सोंपना. पोटा पाण्याची बरी वेवस्था जाल्यार ट्रेनिंग बरे भशेन जावं येता. थंय जेवपा खावपाचेच हाल. सोशल मिडियार थंयची परिस्थिती व्हायरल जाल्या उपरांत दिल्ली पुलीस प्रशासनान लक्ष घालपाचें उतर दिल्लें. अजूनय तीच दशा. थोडे दीस सारकी वेवस्था दिसली. आतां परत तेंच. जेवणाच्या मेसात मुस्कांचे बटालियन. तेंच पोटान. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोदीची मन की बात तशी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो हॅलो गोंयकार फोन इन प्रोग्राम. हॅलो गोंयकारान मुख्यमंत्री गोंयकारांबरोबर लायव्ह संवाद सादतलो. दर म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा ही कार्यावळ पणजे दूरदर्शनाचेर लायव्ह आसतली. सांजे 7 ते 8 मजगती. लोकांक संपर्क करूंक 2 लँडलायन नंबरूय जाहीर केल्यात. मोपा विमानतळार डिपार्चर, अरायव्हल आनी सेक्युरिटी चेक इन जातकच लिकर स्टॉल घालपाचो प्रस्ताव आसा म्हूण गोवा लिकर ट्रेडर असोसिएशन काचाबूल. ते निवेदन घेवन एक्सायज कमिशनरा कडेन पावले. अशें जालें जाल्यार गोंयच्या वायन शॉपांनी कितें करपाचें काय म्हूण प्रस्न. प्रस्तावाक खर विरोध. मुंबयच्या एका लिकर सप्लायरा खातीर खंय हो प्लान. See, there is a prohibition in certain areas where license cannot be granted. Like for example, when a church or a temple is within 100 meters. But if Chief Minister wants, he can grant licenses in those areas. So similar notification is coming where even at the airport, at Mopa and Dapore, if Chief Minister wants, he can grant license over there. म्हणजे जितके इलिगॅलिटीज लिकर इंडस्ट्रीन चलतात ते भायले लोकूच करता. जो गोंयकार आसा हांगा ताज्या मार्फत केन्नाच असल्यो कांय इलिगॅलिटीज जायना. सो आमचो मुख्य आनी ते बीन म्हणजे एअरपोर्टार होय बीन क्लॉज रिलॅक्स करपा खातीर नोटिफिकेशन येवपाचें आसा म्हणून आमच्या कानार पडिल्लें आसा. म्हणजे चीफ मिनिस्टर वील हॅव द पावर्स टू ग्रांट लायसन्स इवन एट मोपा एअरपोर्ट टू अ नॉन गोवन इफ ही वॉन्ट्स. सो आनी हें दाखयतना बूस्ट इन टुरिझम हें अशें दाखयल्लें आसा. आज प्रत्येक हॉटेलाच्या भायर वायन शॉप आसा. ह्या वायन शॉपांनी कशें सर्वायव जावपाचें. म्हणजे आमचो कलेक्टीव सेल काडून एका मनशाच्या हातान दिवपाचो प्रयत्न हो आसा. दिस इज नथींग बट कार्टेलायझेशन. आमी पळयलां दिल्ली लिकर स्कॅम. थंयच्या डेप्युटी सीएमान भितर उडयल्लो आसा कार्टेलायझेशन शब्द यूज करून की ही इज ट्रायंग टू बेनिफीट सर्टन पीपल. इज दीस नॉट कार्टेलायझेशन. एंट्री पॉयंटाचेरच तुमी कस्टमराक थंय धरता. ट्युरिस्टाक हांगचें कांय खबर आसना. आनी ह्या मनशाची हिस्ट्री आसा की तो थंय कस्टमरांक सांगता की आपल्या कडल्यान घेतल्यारूच तुका भितर एअरलायन्स अलाव करतली, नाल्यार तुका एअरलायन्सूच अलाव करची ना. आनी अशें कळून चुकलां की आफ्टर सेक्युरिटी चॅकूय ओपन जाता म्हणून. म्हणजे देर आर 3 वायन शॉप्स बींग ओपन. एक एट अरायवल म्हणजे फाल्यां तुमी मोपा एंट्री मारतले जाल्यार वील बी एंटरिंग थ्रू अ वायन शॉप. आनी तुमी जेन्ना भायर सरतले मोपाच्यान जाल्यार यू वील बी कमिंग आउट थ्रू अ वायन शॉप. आनी तुमचो सेक्युरिटी चॅक जालो जाल्यार आफ्टर सेक्युरिटी चॅकूय जंय वायन शॉप आसतले ज्यो बॉटल्स तुमी कॅबीन लगेजीन व्हरपाक तुमकां अलाव जातल्यो. म्हणजे पयलीं 5 लिटर भायर वीच यू आर अलाउड टू कॅरी थ्रू द एअरलायन्स. ते कोण व्हडले करोडपती अशें न्ही. सगळे बारीक बारीक धंदो करपी त्या लोकां कडेन आनी धंदो दुसरो नाय बी. एकूच धंदो घेवन बसलेलो आहा. होय धंदो तर आमचो सोंपता जाय जाल्यार मागीर रस्त्यार येवचें पडटलें. जेन्ना भूक लागली तेन्ना खावपाक जाय कितें तरी न्ही. मेळना तेन्ना मागीर रस्त्यार येवचें पडटा. तो डायरेक्ट सांगिना तुमकां रस्त्यार येतले काय ना. पण आमी सांगतले बाकीचे लोक
ते रस्त्यार वचचेच पडटले. गोंयांत नुस्तेमारी बंदी मध्यानराती सावन लागू, मात कांय नुस्तेमार ट्रॉलर घेवन अजून दर्यान म्हूण वेळसावकार एकठांय. नुस्तेमारी मंत्री संचालक कितें करता, तांकां बेकायदेशीर गजाली दिसना काय म्हूण प्रस्न. वेळसावच्या नुस्तेमारांक रापणकारांच्या एकवटाचो तेंको. ट्रॉलराचे लायसन्स सस्पेंड करचे, नुस्तेकाराक खंय भितर उडोवचो. मंत्री म्हणटा कायदो मोडटल्यांचेर 100% एक्शन जातली. आमगे एक दिसा तर पोन्यो गेले जाल्यार रोखडे पुलीस हाडटाय आनी वॉरंट कोत्ताय ते. आतां हें कोण ना हे बोटींग हे ताबडतोब बोटी हाडून तेका अरेस्ट करपाचे. दर्यान चोयल्यार अजून बोट्यो दिश्टी पडटाय. आयज मान्सून बंद, आयजसून रातीकोसून 12 मान्सून बंद जाला, पूण अजून दर्या बोटी हाय जाल्यार गव्हर्मेंट कितें कोत्ता? गव्हर्मेंटाचे कांय हे सगळे इलिगॅलिटी चलताय तेजेर एक्शन कांय ना. आयज ह्यो बोट्यो ढोक बंद केले म्हूण ते नांव दाखयलें आसतलें, पूण आयज बोट्यो दर्या हाय आनी हे इलिगॅलिटी चलता. अनलिमिटेड इलिगॅलिटीज करता. बोट्यो धरता, इलिगल बोट मालपाचे बोट तुमी सोडटा, LED लायट धरता तुमी सोडटा, भायली बोट. पूण तुमी हिंगा आमचे फिशरमॅनाचे कितें बरें आहा ते तुमी एक्शन घेयना. सो हांव मागता फिशरीज मिनिस्टराक ताबडतोब हेचेर कारवाय जावची आनी जो आयज तो आतां ही बोट तोडेक पावतली, ही तोडेक पावोन तेचेर ताबडतोब एक्शन घेवचें, ते लायसन्स सस्पेंड करचें म्हणून हांव फिशरीज डिपार्टमेंटाक मागता. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर म्हणटा कायदो मोडटल्या आड 100% कारवाय जातली. जे ऑफिसर जे आहा फिशरीजचे तितके डायरेक्शन दिला की रातच्या 12 उपरांत ज्यो बोटी भायर गेल्या नुस्तें आसलेले आहा जाल्यार तांकां अटॅच करप. लास्ट इयर आमी केलें, आतांय केलें. जे आतां रापणकाराचे कोर्टान जो केला की तांकां भायर दिसता म्हणून, कदाचित भायर दिसता त्यो केन्ना काल बीन गेले आसतले जाल्यार इन्फॉर्मेशन दिलां आमकां डिपार्टमेंटान, अजून म्हाका खबर ना. पूण स्टील जर आयच्या दिसा पासून जर नुस्तें आसत रातचें आनी त्यो बोटी गावले जाल्यार आमकां जाल्यार ते एक्शन जातलें आनी तेंचेर केस रजिस्टर जावन तांकां कोर्टान ऑफिसरांक सांगून दवरला क्लियर इन्स्ट्रक्शन. ऑलरेडी जे तेंचे सगळे आमचे ऑफिस आहा आनी ऑफिसरूय थंय आहा, ऑलरेडी ऑन द हेजेर आहा. 100% हे करतले बॅन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.